Page 100, G7. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव फादर. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पाप सायबाच्या इंतेंसावा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसावा जावन आसात, जे पासत ह्या मिसान हाजीर जाल्यो, त्यो आमी देवाच्या हातीन म्हूण दवरुया. तशेंच आयज जो आपलो जल्माचो दीस समारंभतात, तेंचे सगळ्यां पासत आमी मागुया. देवाचे शुभम आशिर्वाद सदांच तांचेर आसूं म्हूण, देवाचे उतरा प्रमाणे आपले जिवीत सदांच भावार्थान ते जिवंक फावो जावं म्हूण. आयची वाचपाक सदांच आमकां जेजू क्रिस्ताचे गवायक जावंक म्हूण आमकां आपयतात. देवाचें उतर आमी जेन्ना आयकता, तें उतर आमकां उजवाडान म्हूण हाडटा. आमचे जिवितांतले सगळे काळोखपण जे जावन आसा तें पयस करून आमकां जेजू क्रिस्ता सवे परतून देवा सरशी म्हूण हाडटा. पूण बरेच फावट आमी ती उतरां आयकता, पूण त्या उताराचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरिनासतना पातकी जिवीत म्हूण आमी जियेता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर सगळ्यो ज्यो पातकां जावन आसात त्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भगवीन सदांच मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या जल्माची परोब लागीं पावल्या. तिचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां वखद मेळोवंक आनी सासणाचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायस प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे भायर कांयच ना, हांव सर्वेस्पर, हांव एकलोच एकलो. हांव उजवाड रोचतां आनी काळोख निर्माण करतां. हांव बरें नशीब दितां आनी हाल उपद्रे निर्मितां. हांवूच तो हें सगलें करतां. मळबा दोवा वरी जैतिवंतांक देवय, पावसा वरी कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपसूं आमकां सरवंडार. प्रमाणीकपणूय फुलून येवं. हांव सर्वेस्पर हें सगलें रचून हाडटां. होय, अशें म्हणटा सर्वेस्पर. मळबाचो रचणार ताणेंच प्रितूम रचल्या
आनी आकारल्या. ताणें तिका गोंडा लावून न्हय, पूण रावूंक जाता तसली स्वात कशी रचून तिरायल्या. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. प्रामाणीकपणाचो देव आनी सोरवंडार म्हजे भायर आनी कोणूच ना. प्रितुमेच्या सगळ्या शिमानो म्हजेशी परतून येयात आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो. म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तितलें सोत पाती घेवंक जायना तसलें उतर. म्हजे मुखार सगल्यो दिम्यो मोडूंक जाय. म्हज्या नांवान सगल्यो जिबो सोपूत घेतल्यो म्हणून फकत सर्वेस्परांतावन येता जोयत आनी बळ. ताचेर रागार जालोलीं तीं सगलीं लोजेन बरोवन परततलीं. इस्रायेलाची सगळी संसद सर्वेस्परा वरवीं जैतिवंत आनी मोहिमेवंत जातली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीट दिवन आयकता. कोरेंत शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगीत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. सगळीं म्हणुया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयीन आमची सोडवण कर. कुशालकायेच्या उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. शुभ वर्तमान परगटणार व्हडल्या ताळ्यान कुशालकायेचे उल्हास सोड. पळय, सर्वेस्पर देव पदवेन येता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावान आपल्या शिश्यांतल्या दोगांक आपूण हाडले आनी अशें विचारूंक जेजूशी धाडलें, येवचो आसा तो तूच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? त्या मनशांनी जेजूशी येवन म्हणलें, येवचो आसा तो तूच वो आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची? अशें विचारूंक स्नान दाता जुवावान आमकां तुजेशी धाडला. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडा रोगांतली, उपोद्रानांतली आनी देवसाराच्या हातांतली सोडयली आनी जायत्या कुड्ड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें तांकां म्हणलें, तुमी पळयलात आनी आयकलां ते वचोन जुवांवाक सांगात. कुड्डी पळयतात, तोंटी चलतात, कोडकार नितळ जातात, भयरी आयकतात, मेलोली जिवी जातात आनी गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. आनी म्हजे विशयी जाचो भावार्थ हालो ना तो मनीस सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमाना वरवीं आमकां जुवांवा विशयी खबर म्हूण मेळटा. स्नानदातार जुवांव एके भाशेन आपलें जिवीत सादेपणान सदांच म्हूण जियेतालो. तो ल्हानविकायेन सदांच म्हूण रावतालो. आपली जबाबदारी जी सर्वेस्पूर देवान ताका दिल्ली भावार्थान विश्वासान सगळ्यां पासत तेन आपलें जिवीत म्हूण दिलें. आनी जेन्ना तो वेळ पावलो, जेजू क्रिस्ताक तेन आमकां दाखोवन म्हूण दिलें. तशेंच सगळ्या मनशांचें जिवीत बदलूंक तो सदांच म्हूण आपयतालो. पूण तरी पूण जेन्ना तो वावुरता आसतना मनशांनी ताचें उतर आयकोंक ना. जे कोणी तेचें उतर आयकलें तेंचें जिवीत बदललें आनी सर्वेस्पूर देवाच्या गोपान परतून ती येयली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता स्नानदातार जुवांवाक एके भाशेन हेरोडान बंदखणींत म्हूण दवरलेलो. बंदखणींत आसतना आपल्या शिश्यांक तो जेजू सरशी म्हूण धाडटा, विचारूंक आमी आजून दुसरो कोण येवचो आहा म्हूण वाट पळोवची काय तूच तो म्हूण. एके भाशेन जसो दुबाव स्नानदातार जुवांवाच्या जिवितान येयले, तशेंच बरेच फावट ह्या संवसारी जिविताचेर जेन्ना आमी नदर म्हूण घालता, आमच्या जिवितान दुबाव म्हूण येतात. खरेंच जेजू आमचे मदें आसा? खरेंच तो आमचे पासत म्हूण वावुरता? खरेंच आमकां सोडवण मेळटली काय ना? आनी ते पासत आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जे भाशेन स्नानदातार जुवांव आपल्या शिश्यांक जेजूशी धाडटा, तेच भाशेन जेन्ना जेन्ना आमच्या जिवितान दुबाव म्हूण येतात, आमी परतून मागणे वरवीं जेजूशी येवंक म्हूण जाय. कित्याक जेजू जावन आसा सत आनी वाट. आमी जर तेचे सरशी येता तेन्ना तो आमकां ती भावार्थाची वाट दाखयता. भावार्थान सदांच ताचे सरशी येवंक तो दाखयता ती वाट जिवंक आमच्यान प्रयत्न करूंक म्हूण जाता. आनी ते फकत मागणे वरवींच आमच्यान करूंक जाता. आनी तेच जेजू थंय आयिल्ल्या त्या शिश्यांक दाखोवन म्हूण दिता, सगळें कितें जें तुमी आयकलात आनी पळयलात, वचात आनी तेच जुवांवाक सांगात. तशेंच जें कितें आमच्या जिवितान आमी पळयलां, आमी आयकलां आनी जे एक्सपिरियन्सीस आमकां मेळ्ळा ते दुसऱ्यांक गोवाय दिवन आमी फुडें म्हूण वचोंक जाय. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच जे शुभ वर्तमानाची उतरां आमी आयकता, देवाचें उतर जे भाशेन आमकां उजवाडायता, तोच उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच ह्या सगळ्या संवसारा पासत आमी मागुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. हे अवचीत सुरू जाल्ले पेस्त पिडान निरंत्रल्यान येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 45, C9. आमकां दिता जेजू
म्हज्या भाव भयणीनू, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बळी आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीक पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळे प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरा व्हरत्या मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक तांणी आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाखाणुची. देखून आतां देवदुता बरोबर आनी सर्गीचे सर दळबरा सांगाती तुजे महिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दळबराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवाक. ऊन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. ऊन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्ज, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वार उरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पुनर्वुर्वी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्ज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनकवार मरी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वैतार बापा, सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडूणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सौम्या जेजू क्रिस्तांक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेलेर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलेर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलेर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. पेज 70 D41. Rock
प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, ह्या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमकां सुटय आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी हुरबेवून तयार जावं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. फादर जॉन एंड जस्टिनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मीस पेटयला आनी प्रवचन केलां आनी आमची काळजां ताणें उर्बेंत भरल्यांत. जीं कोण हांगसर आमकां मदत करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. चड करून सांकिस्तांक आनी हेरांक जी मदत करतात तांकां, गायन करतात, वाचप करतात, हे आमचे AM मिडिया, आमचो आतां ब्रदर हांगसर वावुरता, तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर मिसाक येतात आनी मिसान वांटो घेतात. हांगसरूच न्हय पूण घरा रावन आख्या संवसाराक जी मिसान वांटो घेतात, तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं. मिस हांगसर सकाळचीं 2 जातात, 7 आनी 8. आयताराची मिसां हे भाशेन 7, 8, 9, 15, 10, 15. 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन. क्रिस्मसाक, न्यू इयराक, हिंच्याय आयताराक हे भाशेन मिसां आतां आसतलीं. 7, 8, 9, 15, 10, 15. 10, 15चे मीस सदांच इंग्लीश भाशेन. तुमकां तर मिसाक येवंक जाय जाल्यार तुमच्यान 9075212942 ह्या नंबराचेर मोबायलाचेर तुमच्यान आमकां फोन करूंक जाता. पूण ओदिकूय बरें, तुमच्यान वॉट्सॅपाचेर आमकां एक मॅसेज धाडीत जाल्यार तुमचें नांव बरयात, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसाक, म्हणटच हे 4. तुमचें नांव, कितलीं जाणां तुमचे बरोबर येतात, सगळ्यांचीं नांव बरोवपाची गरज ना. एकल्याचें नांव बरयलें, कितलीं जाणां, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसाक, ते भाशेन बरयलें म्हणटच आमकां मागीर सोंपें पडटलें तुमचें नांव बरोवपाक. नांव कित्याक बरयता आमी? कित्याक चड लोक जावंक फावना. आजून पर्यंत MHA गायडलायन्सांनी आमकां सांगलां की 200 लोकांक आमच्यान मिसाक घेवंक जाता. आमची इगोर्ज व्हडली आहा, बजलिका व्हडलें आसा, म्हणून 200 आमी घेतलेलें फेस्ता दिसा. ताका लागून आतां आमी घेता, पूण पोवंक जाय न्ही, ताका लागून 100 लोकांक घेता आमी. मागीर दुसरीं कोण येतात आमकां सांगिनासतना तांकां मागीर जागो आसता. पूण जीं कोण आमकां आपलें नांव दितात तांकां पयले जागे दितात आमी. ताका लागून हें नांव आमी घेता. आयज बसिलिका थोडो वेळ बंद आसतली कित्याक काम चालू आसा फ्युमिगेशनाचें. त्या वेळार मातशें तें बरें न्ही, डेंजर आसा मातशी. तर आमी 12 परतून स्टार्ट करतले. 9 ती 12 बंद दवरतले इगोर्ज हे दुसरें मीस जाले उपरांत. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 212 T20.